मंगळारा आनीक 3 जाणांक कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यान गोंयांत कोवीड दुयेंत जाल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 26 जाला। सोमारा चिंबलांतल्या एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें, जाल्यार मंगळारा 65 वर्स पिरायेच्या आनीक दोगांक कोवीड इस्पितळांतूच मरण आयलें आनी एका 62 वर्स पिरायेच्या मनशाक म्हापशेच्या आजिलो इस्पितळांत व्हरतना मरण आयलां। ताच्या चांचणेचो अहवाल कोवीड पॉझिटिव्ह आयला खंय। मरण आयिल्ल्यात घोगळ मडगांवच्या एका बायल मनशाचोय आस्पाव आसा। एका वाटेन गोंयांत कोवीड दुयेंतींचो आंकडो दीस पट्ट 200 वाडत आसा, जाल्यार आतां दुसरे वाटेन कोवीड दुयेंत जाल्ल्या दुयेंतींचे उपचार करपाक गोंय सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान गोंयांत कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचोय आंकडो वाडत आसा। गोंयांत सोमारा आनीक 196 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयांत आतां मेरेन 3853 कोवीड दुयेंती मेळ्ळ्यात। तातूंतले 1469 दुयेंतींचेर इस्पितळांत उपचार चालू आसात। 2361 दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार 26 जाणांक मरण आयलां। तातूंत तरणाट्यांचोय आस्पाव आसा। इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ले 1469 397 उत्तर गोंयांत मेळिल्ले दुयेंती आसात, जाल्यार दक्षिण गोंयांतले 925 आनी गोंया भायल्यात गोंयांत आयिल्ले पर्यटक आनी थळांतरीत कामगारांतल्या 147 दुयेंतींचो आस्पाव आसा।